and welcome to Prime News. Now a look at the headlines. No fresh arrest in Vishnu Wagh attack case. Arrested Audhut Halarnkar gets 5-day police remand. Pratapsingh Rane demands fair probe. Churchill slams Pirna. Lavu says, today Vishnu, tomorrow it can be any one of us. TV BJP says it's a NCP plot. Friends of Vishnu come together. Will youth dominate the voting in Lok Sabha polls in Goa? 23,000 new voters. State Election Commission updates the roll. 17,000 more on the way. Churchill tells Congress not to send his name for South Goa ticket. Will campaign and work for Congress even if Sardine or Louisiane contest. And Shubham Badoria and Chloe Fernandez win state archery championship. Devi Prasad, Lakshmi and Monica put up excellent performances. Now news in detail. There are no fresh arrests in Vishnu Wagh attack case till now. The only arrested accused Audhut Halarnkar has been remanded to 5 days police custody. He is admitted in Mapusa District Hospital. Meanwhile, owner of the vehicle allegedly involved in the incident, Govind Kubal, has cleared that his four-wheeler was present in Pirna when Vishnu Wagh was attacked at Revoda. Opposition leader Pratapsingh Rane has condemned the attack and said that police should not bow down to any kind of pressure while cracking down on the culprits. Mapusa police have till now arrested only one person in Vishnu Wagh attack case, Audhut Halarnkar from Kolware. Accused Audhut Halarnkar has been remanded 5 days police custody. At present, accused Audhut Halarnkar has been admitted in Mapusa District Hospital on medical grounds. Opposition leader Pratapsingh Rane says Home Department has capacity to track and crack down on 10 other identified accused in the Vishnu Wagh attack case. Rane has condemned the attack. निवडलेल्या मनशाचेर असो अटॅक जाता जाल्यार आपलेच कितें तेन्ना प्रत्येक मनशाक दिसतलें तेन्ना हे जे कोण गुन्हेगार आसात तांकां कडक सजा जावंक जाय आनी तांकां धरूंक जाय आनी सरकारान कडक पावलां उचलचीं आमकांय दिसता अशें हे पहिल्यांदा अशें जाता काही वर्सां नंतर अशें ना म्हाका अशें दिसता की अशा लोकांक सरकारान ताबडतोब तेचेर कारवाई करूंक जाय आनी एक दोन लोकांक गिरफ्तार केले पण सगळ्यांक म्हाका दिसता 10-20 लोक कितें आसले तांकां सगळ्यांची नांवां तांकां काडूं येता पुलिसांक जाय जाल्यार करूं येता तेन्ना होम मिनिस्टरान म्हणजे चीफ मिनिस्टरान तेचेर कारवाई करची. Vishnu Wagh had alleged that the Bolero car of Sarpanch of Pirna was used by the attackers. Wagh had also named Sarpanch brother Leader Kubal's name in the attack. But Sarpanch of Pirna, Govind Kubal, has claimed that his Bolero car was parked in Pirna village when Vishnu was attacked. So far, police has neither questioned Govind Kubal or his brother Leader Kubal in this regard. माझी गाडी खंय पार्किंग आसली ती पिरनाच्या लोकांक खबर आसतली आनी हांव हे सरपंच जाच्यान हांव गाडी खंय दवरून गेलो ते लोकांनी लक्षय मारलेलें आनी हांव 8:30 पर्यंत स्टेजीरूच आसलो ती गाडी म्हजी हांव स्टेजीर आमचो गाडी म्हजी पिरना आसली ते विष्णू वागान खंय गाडी पळयली तेका भास जालो काय म्हाका कांय खबर ना. आमच्या भावाचें नांव घेवपाक कारण हो पयलीं सरपंच आसलो 2 फावटी पंचायत इलेक्शनाक निवडून येयल्लो ते खंय तरी राजकारणाची हें धरून केलां आसतलें तेजें. Bureau Prudent. Reactions are pouring in from all quarters in support of Vishnu Wagh. Churchill has said that attack on Vishnu is Home Minister Pirna's failure. Lavu Mamledar MGP MLA says today it is Vishnu, tomorrow it can be any MLA's turn. Meanwhile, Vishnu supporters formed a group called Friends of Vishnu. BJP TV Mandal says somebody else is trying to finish Vishnu and their MLA Kiran Kandolkar. आम्ही खूप इलेक्शन केले पण अशो मारून न्हू फर्स्ट टाइम आनी तेगेले पार्टी मनशान मारून म्हणल्यार सारकें आनी लॉस केली व्हडली लॉस न्हू आतां कोण दुसऱ्यान मारलो म्हणटा केलो पार्टी लागून तेजो गजाल आनी ताका होमू सारको बदल जाल्यार तो आनी कित्याक आनी तो नॉर्था येता आनी शापा सांगता पण आज त्यांचो आमदार जर त्यांच्या कार्यकर्ता जावं दुसऱ्या कोणा कडसून मार पडटा जाल्यार हांगा सुरक्षीत कोणूच ना.
वो खरें म्हणून जाल्यार मनोहर पर्रीकरान जाता तितलो बेगीन रिजायन जावपाचें अशें कांय म्हणूंक शकना. जावं किरण कांदोळकराचो हात आसा जावं आनी खंयच्या आमदाराचो हात आसा, पूण अशें घडूंक जायना. एक निंद प्रकार कोणें तो केला. एक लोकप्रतिनिधीचेर असो अटॅक करप म्हणजे डेमोक्रेसी ही गोंयांत नाच असो तेजो अर्थ जाता. आनी म्हाजी सरकाराक विनंती आसा, होम मिनिस्टराक विनंती आसा की त्यांनी हेजेर कठोरांतली कठोर कारवाई करपाक, खंयच कसलीच दयामाया न दाखयता कोणाचे खंयचे पार्टीचे खंयच्याय पक्षाचे लोक असो ते तेंचेर कायदेशीर कारवाई ताबडतोब करपाची गरज आसा. नाजाल्यार आज विष्णू वाघाक जाल्यार फाल्यां कोणाकय जावपाक शकता. आनी प्रत्येकाचो रायट भोंवपाचो, सगळ्यांक गोंयभर भोंवपाचो, लोकप्रतिनिधी जाल्ल्या कारणान आनी अदरवायज सुद्दां. Meanwhile, TV BJP Mandal has explored another angle behind attack on Vishnu Wagh. गोष्ट घडल्या, विष्णू बाबाचेर जो हल्लो जाला त्याचो आम्ही निषेध करता आणि जे कोणी हल्ल्या मागे गुंतले आसा त्यांचो शोध घेवचो अशी आम्ही पुलिसेक आणि सरकाराक विनंती करता. जो मनीस थंय ना त्या मनशाचेर कलमा कसले लावप आणि कसले लावचे, कलमा कसली लावप ना लावप हो कायद्याचो प्रश्न आसा आणि तो पुलीस योग्य तरेन करतात. आज आम्ही म्हणूंक शकता की एनसीपीन हे काम केला त्याच्या मनशांक अरेस्ट कर. जर किरण कांदोळकराक अरेस्ट करपा खातीर बाप किरण कांदोळकार ते हजेर सरलो, आमकां कोण वळखनात, आमकां विष्णू बाब वळखचो ना, पण किरण कांदोळकाराकूय वळखचो ना. आमी डायरेक्ट सांगना की एनसीपीचेच म्हणून, कारण आमी फायंड आउट करपाक ते नासले, आमी आय विटनेस ना ह्या गोष्टीचे, पण आमकां संशय आसा. भारतीय जनता पार्टीचो तो कल्चर नाही. कसल्या गोष्टी करता आमच्या पक्षाकडे गजाली व्हरता. म्हणजे हितून त्यांचो एक प्री प्लॅन आसा. बाप किरणाकूय सोपोवपाचो, एके तरेन इच्छुक जो लोकसभेचो उमेदवार आसा बाप विष्णू वाघ तेकाय सोपोवपाचो आनी आपूण खंय तरी हेची एडवांटेज घेवन फुडें वचपाचो. ते एम्ब्युलन्स मागोवंक जाय आसली ताका हॉस्पिटलान व्हरपाक, एम्ब्युलन्स मागूंक ना. फाटी फुडें 2 पुलिसाच्यो गाडयो चलता आनी आयच्या 16-17 वर्षाच्या तरुणा सारक्यो विष्णू बाब आमचो बायकान बसून पुलीस स्टेशनचेर येता. Vishnu Wagh supporters have formed a group called Friends of Vishnu Wagh. Group comprises of individuals from different fields and walks of life. They gathered at Azad Maidan to express their solidarity towards Vishnu Wagh. म्हजें एकूच सांगूंक जाता की आमच्या आमदारान विष्णू सूर्या वाघान डायरेक्ट सांगला की हो जो अटॅक केला तेजो हात सारको जावन आसा तिवीचो आमदार किरण कांदोळकराचो. कारण तेणें 3 फावट ताका फोन करून वॉर्निंग दिला की तूं किरण फंक्शनाक वचनाका म्हूण, किर्तन फंक्शनाक वचनाका म्हूण. हे सारको पुरो सारको. म्हजें मागणें पुलिशेन पयलो ताका अरेस्ट करप. तो मला वाटतं एक सुनियोजित पूर्वनियोजित तो मोठा कट होता. मी प्रदीप घाडी आमोणकर, मराठी राजभाषा आंदोलनचा निमंत्रक, मी या हल्ल्याचा निषेध करतो. ब्युरो रिपोर्ट, Prudent. It's time for a short break. Stay tuned.